प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा माथवाचो 13वो आविस्वोर, वोड 18 ते 23 पर्यंत, 18 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. जेजू वंप्याचे ओपारीचो ओत दिता. चीत दिवन आयकात तर आनी वंप्याच्या वपारीचो ओत कितें तो समजून घ्या. राजाचे उतर आयकोतात आनी ते समजनात ती वाटेर वंपलेल्या बियां सारकी. देंवचार येवन तांच्या काळजांत वंपलेले ते काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलेले बी उतर आयकोतात आनी रोखडीच ते उर्बेन मानून घेतात ती मनशां. पूण तांकां आपणा भितर पाडना आनी ती थोडोच वेळ तीर उरतात. ते उतराक लागून उपद्रे आनी दुमाडो येना फुडें तांचो बावट रोखडोच हालता. कांट्यांनी वंपलेले बी उतर आयकोतात ती मनशां. पूण ह्या संवसाराची दास्ती आनी गिरेस्तकायची भूल उतर दामून दवरता आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर वंपलां ते उतर आयकोतात आनी समजतात आनी ती मनशां ही पीक दितात. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. प्रितीच्या भाव भयणींनो, 2 दिसां पयलीं आमी ह्या वोपाराची खबर आमी आयकल्ली. शुवर्तमान वोपाराची खबर दिताली आमकां. आनी आयज आमी जें आयकोता, जेजू आमकां त्या वोपाराची सुचोवणी दिता. तो कितें सांगता? देवाचें उतर जावन आसा एक बीं, आनी हें बीं 4 जाग्यांचेर पडटा. तेच बीं पूण 4 जाग्याचेर पडटा. 4 जमण्यो त्यो. एक जमण कितें जे वाटेर आसता, सुकणीं येतात वतात. दुसरी जमीन जावन आसा खोडपाचेर. ताचेर बेगीन किल्लोता, पूण जेन्ना वारें धुमाळो येता तेन्ना तें करपोन वता. तिसरें बीं पडटा कांट्यांनी, आनी कितें घडटा थंयसर जेन्ना तें झाड किल्लोता, ते कांटे आनी दुसरीं झाडां जीं आसा ताका त्या झाडाक जें आतां किल्लोलां ताका चिपून दवरता आनी तें झाड आतां व्हड जायना आनी तें पीक दिना. पूण चवथो जो जमीन आसा, चवथी जमीन जी आसा, हें जें उतर पडटा त्या जमनीचेर आतां कितें घडटा? थंयसर बरेंच पीक मेवता. एकाक 100, एकाक 60 आनी एकाक 30 पर्यंत. आनी भाव भयणींनो, आयज आमी ह्या चवथ्या जमनीचेर आमचो नियाळ करुया. ही चवथी जमीन खंयची? ही चवथी जमीन जावन आसा हें काळीज, जें देवाचें भोगसणें, पातकांचें भोगसणें मागून आपल्या मनाची नडसणी करून आतां जेजूक आपलो सोमी आनी धोनी मानला. भाव भयणींनो, आयकात बरे भाशेन. हें देवाचें उतर आमी सदां तुमकां सांगता. तुमी आयकात, पाळात, हें करात, तें करात. तें आमकां करूंक जावचें ना जेन्ना आमी पयलीं आमच्या मनाची नडसणी केल्या आनी जेजूक आमचो सोमी आनी धोनी मानला. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी धोनी मानता, हें देवाचें उतर आयकून, हें शुवर्तमान आयकून, तेन्ना कितें घडटा? आमचो आत्मो नवो जाता. वी आर बॉर्न अगेन. आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता, जेजूचो आत्मो आनी आमचो एक जाता, त्याच वेळार पवित्र आत्मो आमचे भितर येता, आमचे भितर जियेता. आनी भाव भयणींनो, जशें एका ल्हान भुरगें जें जल्मलां, ताका पोत्तून आपल्या मायेचें दूद जाय. ताका पोत्तून तें रडटा, कित्याक ताका मायेचें ताका भूक लागता. तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी आनी धोनी मानता, आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता. आतां आमकां त्या ल्हान भुरग्या भाशेन आतां आमकां ती पोत्तून भूक लागता. आनी भूक कित्याक? देवाच्या उतराची भूक लागता. आनी देखून भाव भयणींनो, जेन्ना ही भूक लागता देवाच्या उतराची, कोण देवाचें उतर परगट करता, आमी टाक करून आयकता. कोण तरी आमकां देवाचें उतर सांगता, आमी म्हणटा, होय बाबा, म्हाका सांग तें देवाचें उतर, म्हाका आयकोंक जाय तुजें उतर. कित्याक गाय? जेन्ना आमचो आत्मो नवो जाता, आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता,
त्या वेळार पवित्र आत्मा आमच्या भितर येता आनी पवित्र आत्मा आमकां फुडें धाडटा. पवित्र आत्मा आमकां सांगता चला आयकात देवाचें उतर, त्या उतराचेर नियाळ करात, त्या उतराची सजमणी दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां त्या उतराची सजमणी मेवता, आमकां तें उतर तें उतर सांगता तें आमकां सजमणी मेवल्या उपरांत आमी तें उतर पाडून आमी फुडें सरता. आनी आतां आमकां हें ओत्मीक जिवीत, हें बरें देवाचें जिवीत आमी भोगूंक पावता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावता, ही बरी खबर आमी आयकता, तर कितें घडटा? पवित्र आत्मा आमकां ह्या उतराची शिकवण दिता, आजून सजमणी दिता. आनी आतां आमी हें ओत्मीक पीक दिवंक पावता. मोगाचें पीक, पासियेंसाचें पीक, सगळ्यांक बरे भाशेन चलपाक, जें पवित्र आत्मा जो जेजू आमकां आवडटा की आमी खरेंच जेजू सारकीं जावपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या देवाच्या उतरान रिगून रावता, हें जें देवान आपलें उतर ओंपलां आमच्या काळजान, आतां तें उतर आतां आमकां पीक दिता. कसलें पीक? बऱ्या सोयबाचें, बऱ्या कोन्याचें, बऱ्या उतराचें, बऱ्या चिंतनाचें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमचें चिंतप पळय, आयकात बरे भाशेन, पवित्र आत्मो आमकां सांगात दिता, पवित्र आत्मो आमकां आधार दिता, पवित्र आत्मा आमचो आदवोगाद, तो आमकां पोत्तून सांगता, आयकात म्हणटा देवाचें उतर आयकात. जेजून तुमकां तुमचे पासत तो खुर्सार मेलो, ताणें सगळीं तुमची पातकां घेतलीं, सगळें तुमचें वायट आसलें तें, सगळें जें कोश्टडॉग आसलें तें सगळें ताणें भोगल्यात. तुमी फकत ताच्या उतराचेर बाबार दवरात. तें उतर पोत्तून पवित्र आत्मा आमकां भितरल्यान आमकां सांगता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी त्या उतराक पाळ दिता, तें उतर आमी कोत्ता आमच्या दिसपट्टान, आतां आमी हें ओत्मीक पीक 100, 60 आनी 30 दिवपाक आमी फुडें पावता. आमी हें ओत्मीक पीक आमच्या जिवितान दिता. आनी हें सासणाचें जिवीत, इटर्नल लायफ जो आसा, ह्या संवसारान आमी जिवंक पावता. भाव भयणीनो, आमी सदांच म्हणटा, जेन्ना कोण मोत्तोच आमी म्हणटा इटर्नल रेस्ट गिवन टू हिम, बापा ताका तुज्या स्वर्गाच्या राजान व्हर. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हें उतर आमच्या काळजान आसा, जेजू आमच्या काळजान आसा, तर आमीच ह्या संवसारान हें इटर्नल लायफ आमी जियेता. हें स्वर्गाचें जिवीत आमी ह्या संवसारान जियेता. त्रास आसतले, कठीण काय आसतली, पूण हो जी शांती जी आमच्या काळजान आसा, ही शांती आमच्या मनान आसा, ही कोणूच कसलेच त्रास आमकां ती शांती घेवपाक जावचें ना. आनी ही शांती जी आसा, देवाची शांती, देवाचो मोग, देवाचें सगळें बरेंपण, सगळीं बेसां ही आमी भोगूंक पावतले. आनी ताज्या उपरांत मोत्तकूच सासणाचें जिवीत आमी भोगूंक पावतले. आयज भाव भयणीनो, ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमकां आयज आमी एके भाशेन शांत एका जाग्यार बसून आमी फकत जेजूक आर्गां आनी वाखाण दिता, कित्याक ताणें कितें केलां आमच्या पासत खुर्सार. तो आमचे पासत मेलो, आमची सगळीं पातकां घेतलीं, आमकां आतां आमच्या देवा वजेर ताणें आमकां सांत केलें. आनी जेन्ना देव आमकां पळयता, तो आमचो आत्मो पळयता, तो आमचें मन पळयना, आमची कूड पळयना, पूण आमचो आत्मो पळयता, ज्या आत्म्यान जेजू आसा. आतां आमच्या मनाची नडसडणी करुया, हें देवाचें उतर पोत्तून दिसान दीस खावुया, आयकून आमच्या काळांनी तें उतर पाडुया. आनी आतां हें ओत्मीक पीक 100, 60, 30 दिवपाक आमी आयजतान भावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वनारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव